नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दिप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। 22 जानेराक प्राणप्रतिष्ठेचे फाटभुंयेर रामलल्लाची मूर्ती पावली अयोध्येंत राम मंदिरान। कलश पूजनूय जाले। राम मंदिरा विशीं पोस्टल स्टॅम्प प्रधानमंत्र्यान केले रिलीज। रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्यांत वांटेकार जावंक मेळचे म्हूण सरकारी कर्मचाऱ्यांक स्कुलांक सुटी, मुख्यमंत्री उलयलो। ते वटेन केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक अर्दो दीस सुटी। शिरगांवा मायनिंगाचे लोकांचे 50-50, कांय लोक फावरात। शिरगांवचे अस्तित्वा खातीर लयराई देवस्थान समितीचो विरोध। दिवचलचे ब्लॉक 3चेर जनसुनावणी। लिकर स्कॅमान ईडीचे समन्स चौथे खेप चुकोवन दिल्ली आपाचो मुख्यमंत्री केजरीवाल 3 दीस गोंयान, बरोबर मान चड्डा। लोकसभा वेंचणुकेची तयारी, कार्यकर्ते समर्थकांच्यो गाठीभेटी बसका। पक्ष बदलूंक खूप दबाव हाडलो, मात आपूण बळी पडूना। सुदीन म्हणटा 25 वर्सां पक्षांतर करिनासतना गोंय विधानसभेत खंबीर उबो रावपी एकोडो आमदार आपूण। दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान मोगो सोडली। लोकसभेक रावपाची तयारी। सुदीन ढवळीकराचेर चढाई, ताका खंय बारीक लोकांचे कोत ना, कामात जायना। सुदीन म्हणटा बेस्ट ऑफ लक। आणि 31 मे मेरेन स्मार्ट सिटीचे काम सोंपोवपाचे सरकाराचे निर्देश। स्मार्ट सिटी सीईओ संजीत म्हणटा स्मार्ट सिटीचे ऑडिटाक तयार। 30 जानेर ते 15 फेब्रुवारी मेरेन रस्त्यांची चडशी कामां तडीक। खबरो विस्तारान। 22 जानेराक अयोध्येंत प्राणप्रतिष्ठेचे फाटभुंयेर रामलल्लाची मूर्ती अयोध्येंत राम मंदिरान व्हरून गर्भकुडीन बसयली। मूर्ती गर्भकुडीन व्हरच्या आदी विधिवत पुजा जाली। 4 वरां विधी चल्लो। प्राणप्रतिष्ठेपणेचो एक भाग म्हूण कलश पूजनूय जाले। मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन राम मंदिरा विशीं पोस्टल स्टॅम्प रिलीज केल्यात। मुखेल सुवाळो 22 जानेराक। 22 जानेराक प्राण प्रतिष्ठेचे फाटभुंयेर रामलल्लाची मूर्ती अयोध्येत राम मंदिरात बसयली। मूर्ती गर्भकुडीत व्हरचे पयलीं थंय विधिवत पुजाय जाली। रामलल्लाची भव्य मूर्ती क्रेनीन हाडची पडली। मजगती प्राण प्रतिष्ठापनेचो एक भाग म्हूण कलश पूजनूय जाले। ते वटेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन राम मंदिराचेर आधारित पोस्टल स्टॅम्प रिलीज केले। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए। विश्व के अलग अलग देशों में प्रभु श्री राम से जुड़े जो डाक टिकट पहले जारी हुए हैं, आज उनका एक एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को, सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता। महर्षि वाल्मीकि का वो आह्वान आज भी अमर है, जिसमें उन्होंने कहा था, जब तक पृथ्वी पर पर्वत हैं, नदियां हैं, तब तक रामायण की कथा, श्री राम का व्यक्तित्व लोक समूह में प्रचारित होता रहेगा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। रामलल्लाचो प्राणप्रतिष्ठा सुवाळो पळोवंक मेळचो म्हूण सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक स्कुलांक गोंयान 22 जानेराक सरकारी सुटी जाहीर केल्या। मुख्यमंत्री उलयला।
प्रधानमंत्र्यान सांगिल्ले प्रमाण 22 तारखेक गोंयान सगळ्या देवळांनी खंय दिवाळेचो उत्सव. मुख्यमंत्र्यान साखळेंतल्या देवळांची साफसफाई हातान घेतल्या. अयोध्येत रामलल्लाचे प्राण प्रतिष्ठेचे फाटभुंयेर गोंयांतल्या आमदार मंत्र्यांनी देवळांची साफसफाई हातात घेतल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय साखळेंतली देवळां नितळ करपाक सुरवात केल्या. श्री रामलल्लाचे प्राण प्रतिष्ठा सुवाळ्यात वांटेकार जावचे म्हूण सरकारी कर्मचारी आनी स्कुलांक 22 जानेराक सुटी जाहीर केल्या. मुख्यमंत्री उलयलो. और गोवा गवर्नमेंट ने 22 तारीख के लिए पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर की है गवर्नमेंट के लिए. पब्लिक हॉलिडे इसी कारण क्योंकि सभी स्टूडेंट्स, सभी गवर्नमेंट सर्वेंट इस राम भक्त समारोह में जुड़े, ये राम भक्त सुहाग बहुत बड़ा सोहला हो जाए, इसी कारण सभी 22 तारीख की छुट्टी के दिन हर एक मंदिर में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है. निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि दीपावली की मनाई जाएगी गोवा में, हर एक टेम्पल में इसी तरह का बड़ा समारोह होगा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. 22 जानेराक रामलल्लाचे प्राणप्रतिष्ठेक केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांक अर्दो दीस सुटी. दनपारां 2:30 मेरेन पुराय भारतान केंद्र सरकाराच्यो कचेऱ्यो, केंद्रीय संस्था, केंद्रीय उद्देगीक आस्थापना बंद आसतली. कर्मचाऱ्यांचे विनवणेचो मान दवरून खंय सरकारान हो निर्णय घेतला. शिरगांवां मायनिंगाचेर लोकांचे 50-50. गांवची शेतां भाटां सैम राखून मायनिंगेक कांय अटींचेर ईसी दिवं येता. शिरगांवकारांचो आर्ग्युमेंट. मायनिंगार पोट भरतल्यांचो फूल तेंको. शिरगांवचे अस्तित्वा खातीर लयराई देवस्थान समितीचो विरोध. वाठादेव सरवणा दिवचले ब्लॉक 3चे मायनिंग लीज ईसी विशीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जनसुनावणी घेतली. मेन म्हणजे मायनिंग ब्लॉक अलाव करता आसतना तेंच्यांनी शिरगांवचो पूर्ण गांव, शिरगांवची देवळां, शिरगांवच्यो शाळा, तितून गव्हर्मेंट शाळा आसात, मागीर शिरगांवची सगळे अस्तित्वाची जी ठिकाणां आसात ती सगळी मायनिंग ब्लॉकान कन्सिडर केल्ली आसा, इन्क्लूड केल्ली आसा. खंयच्याच परिस्थितीन मायनिंग ब्लॉकान सेटलमेंट एरिया जितून लोकवस्ती आसा, जितून देवळां, देवस्थानां, पूर्ण आमचें देवस्थान जें आसा जितून होमखंड पेटलें वता, जेचें आमचें मेन देवस्थान आसा, ही सगळीं देवस्थान एरिया, धोणाची तळी म्हणून, तीर्थाची तळी म्हणून आसा, ही सगळी देवस्थानाची जी ठिकाणां आसात ती सगळी मायनिंग ब्लॉकान तेंच्यांनी इन्वॉल्व केलेले आसा. आनी ताका विरोध करपाक लागून आमी ऑलरेडी हायकोर्टान रीट पिटिशन फायल केलेलें आसा. आनी आयज आमी त्या ब्लॉकाक ताका लागून अपोज करपाक गेल्लेले आसा की खंयच्या परिस्थितीत पयल्यान पयलीं म्हणटात तें जें आसा तें पयलीं भायर काडा. ईसी नासतना मायनिंग थंयसर चलयलेली, कित्याक तेजी ईसी एक्सपायर जाल्लेली, तर तेजेरूय सरकारान एक्शन घेवचें म्हणून. सो बाय एंड लार्ज आमी कितें म्हणटा, तुमी मायन चालू करपाक सोदता, सिस्टमॅटीक करा, लिगली करा, सगळो डेटा रेकॉर्डाक हाडा. बेश्टे अंदाधुंदी करून मायन चालू करतले, परत लोक कोर्टान वयतले, 2 म्हयने चलतली, परत बंद पडटली, सगळ्यांकूच त्रास. तुमी प्रोसिजर फॉलो करा, कायद्याच्या हिशोबान जशें आहा ते सगळे मांडा, तुमी रेकॉर्डाक हाडा, प्रोसिजर फॉलो करया, प्रोसेस फॉलो करया आनी मागीर चालू करा न्हू, आनी लोकांकूय एम्प्लॉयमेंट मेळटले. गांवच्या कांय लोकांचो फूल तेको. कांय जाण म्हणटात अटी घालून ईसी दिवं येता. The government want to give lease for 50 years and want to know the adverse impacts of our village Shirgaon. But for your kind information, we had miserable effect on our forestation, livestock grazing, agriculture sectors, water bodies and health. So I request and beg with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to give EC for Block 3rd and give us assurance that the mining company will not benefit the individual but will work for the overall development of the village Shirgaon. वेलसाडीचो रुपो आसा तो ब्लॉक नंबर 3 ह्याची जे हियरिंग आसा ताका फूल सपोर्ट दिवपाक गोवा रावंड आसा. मॅम हांव सपोर्ट करता आसतनाच जे काही ह्या मायनिंगचे डिपेंड आसा लोक तेंचे जे भरपूर मोठे संकट येना, जर ही संकटाचो दूर जातली जाल्यार मायनिंग बेगीतल्या बेगीन चालू जावपाची गरज आसा. मजगती जनसुनावणे वेळार कांय जाणांक चड वेळ, कांय जाणांक उणो वेळ दिल्ल्यान वाद जालो. प्रुडंटा खातीर सरवणच्यान साहिल मांद्रेकार. लिकर स्कॅमान ईडीचे 4थे समन्स चुकोवन दिल्लीचो मुख्यमंत्री आपाचो मुखेली केजरीवाल गोंयान. केजरीवाल आरोपी न्ही म्हूण ईडीन स्पश्ट केला, तरी समन्स कित्याक आपाचो प्रश्न.
लिकर केशीन कांयच सापडना. बीजेपी वेंचणुके आदी केजरीवालाक खंय भितर उडोवंक सोदता. बरोबर पंजाबाचो मुख्यमंत्री मान आनी राघव चड्डाय गोंयान. लोकसभेची तयारी. ईडीचो चवथो समन्स चुकोवन आप फुडारी दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवाल गोंयान. पंजाबचो मुख्यमंत्री मानूय बरोबर. और कल अपने जो पास्ट कैंडिडेट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन सबसे मुलाकात होगी. अरविंद जी, ईडी ने चौथा समन्स भेजा है, क्या बात कर? देखिए, पंजाब में और दिल्ली में हम गवर्नमेंट में हैं, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं. हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली में, पानी में. तो हम पिछले दिनों गुजरात गए थे, वहाँ हमारे सभी एमएलए के साथ हमने बातचीत की और पब्लिक किया कि आपने कितने काम किए, कितना पैसा आपको मिलता है, कि क्या दिक्कतें आती हैं अपोजिशन के एमएलए के नाते, कोई आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती. वही काम करने के लिए हम गोवा में आए हैं और गोवा में हम एमएलए के साथ मिलेंगे, वॉलंटियर्स के साथ मिलेंगे. गोवा में बहुत सा प्यार मिला है हमें, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी. और हमें उम्मीद है कि नेशनल पार्टी जो बनी है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम भी पूरे देश में घूमें. और बाकी जो आप ईडी वीडी की बात कर रहे हो, उनको अपना काम करने दो. हमें बीजेपी केजरीवालाक भितर ओडोवंक सोदता म्हूण आपाचो आरोप. ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चलता है कि ये ईडी का सामान अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं को इसलिए पता चलता है क्योंकि ईडी के समन का स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में लिखा जाता है. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लिकर स्कॅमाचो किंगपिन अरविंद केजरीवाल बेईमान भ्रष्टाचारी. ना जाल्यार चौकशी यंत्रणे मुखार वचपाक कित्याक भिता? बीजेपीचो प्रश्न. ईडीचे 4 समन्स, मात केजरीवाल कूस मारता. ताचे डीएनएन खंय बेईमानी. बीजेपीचो राष्ट्रीय म्हणयारो गौरव भाटिया उलयलो. स्कॅमान साथीदार मंत्री जेलींत. केजरीवालाक खंय जेलीचो भय. शराब घोटाले के किंगपिन हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि जाके ईडी के प्रश्नों का सामना कर सको. कुछ प्रमुख बातें इस प्रेस वार्ता में आपके समक्ष रख दूं. सबसे पहले, एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. तो आज ये कहना गलत नहीं होगा, शराब घोटाले के किंगपिन ईडी को बता रहे हैं कि तुम अपना समन वापस लो. साथ में वो ईडी से सवाल पूछ रहे हैं. आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति जांच एजेंसी समन देके बुलाए और वो जांच एजेंसी से कहे ये बताओ समन वापस लोगे या नहीं. जिसके डीएनए में अराजकता है, कानून को तोड़ना है, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, कमीशन खोरी है, चोरी है, तो वो अरविंद केजरीवाल है. कि जेल की सलाखों के पीछे जो आरोपी बैठे हैं, जिनको ये कट्टर ईमानदार बताते थे, जो निकले कट्टर बेईमान, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह कह रहे हैं मेरे भैया शराब घोटाले के किंगपिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल हमारे पास कब आओगे? महत्वाचे रिपेराचे काम आशिल्ल्यान पन्नो जुवारी पूल 23 जानेर ते 28 फेब्रुवार मेरेन येरादारीक पुराय बंद आसतलो. पीडब्ल्यूडीच्या हायवे खात्यान भौशीक नोटीस काढून कळीत केला. ह्या पुलावेलो ट्रॅफिक नव्या जुवारी पुलाच्या दावे आणि उजवे वटेनच्या कॉरिडोरान सोडटले. बजेट मांडचे पयलीं मुख्यमंत्री सगळ्या जाळवणदारांचे म्हणणे आयकून घेता. ताची कॉपरेटिव्ह सेक्टर टीटीएजी शेतकी मळावेल्या जाळवणदारांबरोबर बसका जाली. टीटीएजीन विजा ऑन अरायव्हल, लोन, टॅक्सी सारखे इश्यू काढल्यात. बाकीच्या खात्यांकूय इश्यू मांडपाक सांगल्यात. मुख्यमंत्री उलयलो. आज बजेटाच्या प्रिपरेशनच्या मिटिंगेन टीटीएजी आशिल्ले, एपीएमसी आशिल्ले, कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट्स आशिल्ले, कॉपरेटिव्ह सेलाचे सगळे आशिल्ले, फायनान्स कमिशन 15 फायनान्स कमिशन जे आसा ते मेळपाक आयिल्ले. तांची वेगवेगळी सजेशन्स आनी हेजे डिस्कशन्स आशिल्ले. हॉटेलर्स यांच्या कडेन वेगवेगळे डिस्कशन आशिल्ले. टीटीएजी किंवा कॉपरेटिव्ह, एपीएमसी, गोवा बागायतदार ह्या सगळ्यांनी आपापली सजेशन्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, परत कॉपरेटिव्ह आणि टुरिजम हेजे सगळ्या रिलेटेड दिल्या. तांची सजेशन्स घेतल्या. आमी सगळे आमचे मिनिस्टर्स आनी सगळे यांच्या कडल्यान हाव टू रिजॉल्व दॅट इश्यू
तांच्याय डिपार्टमेंटा कडल्यान मागयलें म्हणजे कन्सर्न मिनिस्टरांकूय आमी धाडून दिताले सो दॅट सगळे इश्यूज रिजॉल्व जावपाक जाय खातीर तांच्यो आयडियाज कितें रिजॉल्व करपाक तांची सजेशन्स मागयले आनी ऑन बेजीस ऑन दॅट ऑलरेडी द बजेट प्रिपरेशन सुरू जातलें. टीटीएजीन कितें सजेशन्स दिला की रिलीफ दिवचे म्हणून तांच्यांनी वेगवेगळे म्हणजे लोन्स आनी हे ते आहा तेजेरूय रिलीफ मागला. टॅक्सी इश्यू तेंचो कायमचो आसता अरायवल ऑन विजा ताजेरूय तेंच्यांनी हें केलां. सेम सांगे कॉपरेटीव सेक्टरान कितें वेगळें सजेशन दिलां. कॉपरेटीव सेक्टरान तेणी वेगवेगळी सजेशन्स दिला वी आर कमिंग अप विथ सोल्युशन. पक्ष बदलूंक खूब दबाव हाडलो मात आपूण बळी पडूं ना. सगळ्यांनी पक्ष बदलले आपूण बदलो ना. 25 वर्सां पक्षांतर करिनासतना गोंय विधानसभेन खंबीर उबो रावपी आपूण एकोडो आमदार सुदीन ढवळीकार उलयलो. राष्ट्रीय युवा सप्तका निमतान दवरिल्ले कार्यावळीन सुदीन आपल्या राजकी प्रवासाचेर उलयलो. 84 म्हाका तिकेट दिवना. आय वॉज इन एमटीपी. टील आय एम इन एमटीपी. आय एम द ओनली पर्सन in MTP where I am completing as an MLA in Vidhan Sabha Goa 25 years in the month of June. I am proud to say it is a proud to voters of Mumbai because everybody has changed the party but I am the only person in Vidhan Sabha who has not changed the party last 25 years. And this achievement is done because of my willpower. My determination. Keep it in mind. What Vivekananda ji say is determination. You will make खूब त्रास दिले party change करपाक. But I said no, I'm not doing because I got elected in this party. I should stay in the party. लोकांनी विश्वास दवरून आमकां निवडून दिल्या. When I started my career in 84, I could not get it. Then my business went up. 94, my seat was given to other party. So I could not contest. But then I have decided, no, now I will not get. And I said that in 1999, I will contest election. And I got it. I have defeated stalwart of one of the biggest party. And I got it. And till today, I have not seen a difference. That is what we have to do. दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान मगो सोडली. लोकसभेक रावपाची तयारी. खंयच्या पक्षाचे तिकेटीर रावपाचे ते कार्यकर्त्यांबरोबर उलोवनूच थारतले. सावळ प्रुडंटा कडेन उलयलो. ढवळीकाराचेर चढाई. मगोच्या ढवळीकारा सारख्या तथाकथीत फुडाऱ्यांक खंय बारीक सारीक लोकांचे कोत ना. दिवचले लोकांची कामाच जायना. सुदीन म्हणटा बेस्ट ऑफ लक. पक्षांतरा खंय जाताच. दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान मगो सोडली. सुदिनाचेर फोग. नरेश बाब तुम्ही रिजायन जाले म्हणून आयकले एमजीपींतल्यान. हय खरी खबर. ऑलरेडी लेटर धाडून दिले. कित्याक म्हणून अशें डिसिजन घेवचें पडलें तुमकां. डिसिजन घेवचें पडलें म्हणजे हे जे स्वताक मोठे नेते समजता पळय एमजी पार्टीचे आनी आधार स्तंभ तेंचो बारीक लोकांचेर लक्ष ना. हेची झळ आमकां उत्तर गोंयच्या लोकांक त्याच बरोबर दिवचलचे आमचे बारीक लोक आसा पळय तांकां सोंसचें पडलें आणि 10 वर्सां आमची फुकट गेली. पण तुम्ही नेते म्हणता ते दवळीकारूच म्हणजे आणि कोण पण प्लॅन कितें तुमचे फुडें तो आता ठरतलो. पण कित्याक आमी तुमचे पोस्टर दिवाळेक आनी चवथीक सगळे उत्तर गोंयान पळयताले म्हणून. हय बरोबर म्हणजे तुम्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी भायरूच पावले तुमचे बिचोली. हय 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 असो कितें प्लॅन आहा. हय तसो प्लॅन आसा आणि तेजेर आमी निर्णय आतां घेतले. ओके. काँग्रेसीची बी वाट धरल्या तुम्ही. ना तशें काय हांव आतांच काय सांगपाक शकना. योग्य म्हजे लोक जे आसता पळय म्हजे जे सपोर्टर आसा ते सगळे योग्य तो निर्णय घेतले आणि फुडलें कितें ते लोक ठरयतले. पार्टी खंयची ती अजून काय लोकसभेचे टार्गेट धरता. हय हय. सुदीन म्हणटा नरेशाचे बरें जावं. पक्षांतरा ही आसताच. तो ज्या कडेन आसा त्या कडेन ताका हांव सुयश चिंतिता आणि बरें काम करपी तोही बरें काम करपी पयलीं पसून बरें काम करपी ताचे विधानसभेतल्या सगळ्यांनी काम पळयलां त्या बद्दल तूं मत. सर खंय ना समज तेंचे पार्टी रिजायन जाली जाल्यार खंय एमजीक डिफरन्स जातलो कितें फरक पडटलो. एमजीक हे पयलीं पसून घडत आसा. प्रत्येक पक्षात घडत आसा. एमजीतूच अशें न्हय प्रत्येक पक्षात आणि जो तो स्वतंत्र मताचो आसा.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 31 मे मेरेन स्मार्ट सिटीचे काम सोंपोवपाचे सरकाराचे निर्देश. काम फेज वायज करता स्मार्ट सिटी CEO संजीत उलयलो. ताणें खंय कामां वांटून दिल्यात. चडशा रस्त्यांची चालू आशिल्ली कामां 30 जानेर ते 15 फेब्रुवारी मेरेन तडीक. डेडलायनी भितर काम सोंपना जाल्यार आपल्याक विचारात. कांय लोक स्मार्ट सिटीचे ऑडिट मागता. ऑडिटाकूय तो तयार. फाटली कांय वर्सां स्मार्ट सिटीच्या कामाचे फाटभुंयेर पणजेकार त्रास काडटात. पणजेत धुल्ल्याचें साम्राज्य. स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत म्हणटा स्मार्ट सिटीचें काम 31 मे पयलीं जावंक जाय म्हणून सरकारान डेडलायन दिल्या. काम खंय फेज वायज जातलें. काम खंय वांटून दिला. प्रत्येक कामाक डेडलायन. संजितान डेडलायन दिल्या ती अशी. डॉक्टर रॉक डिसोजा रोड 26 जानेर 2024. डॉक्टर P शिवगांवकर रोड 26 जानेर 2024. एव्ही रोडावेली सिवेज 30 जानेर 2024. DV रोडावेली सिवेज 30 जानेर 2024. आयकर भवना लागसार सिवेज 15 फेब्रुवारी 2024. सांतिनेज मसुंडी ते शीतल हॉटेल रस्तो 31 जानेर 2024. शीतल हॉटेल ते ताज विवांता 1 फेब्रुवारी. मजगती बालभवन ते मधुबना वेरेन पायपलायनीचे काम खंय पुराय. मळ्यांतले पायपलायनीचे काम खंय 100% सोंपलें. काकुलो मॉल ते टोंका ब्रिजा मेरेन काम उरला ते खंय बेगीन सोंपयता. So I have given you deadlines, stretch wise, road wise. I will keep coming to you and keep giving you the deadlines. When I give the deadline, you hold me to it. They have raised a couple of issues. One is of an audit. I welcome. If let a third party audit be there. If CCP wants to conduct an audit, conduct. We will pay. I also want to be audited. You didn't allow me to work during Christmas and New Year, Serendipity, Purple Festival, G20, SEO, Christmas, Diwali, Ganesh Chaturthi. कितले दीस उरले. फेस्टिवलच फेस्टिवल मरे. आमकां कामाचे कितले दीस उरले. मेज बोटार सुद्दां मेजपा जाता कितले दीस आमकां मेळ्ळे ते. सो आय एम सेइंग इन फ्युचर आय वॉन्ट टू वर्क विथ द सिटी, विथ द फेस्टिवल, विथ द पीपल. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. दुकानांचे भाडे वाडोवपाचो निर्णय फाटीं घेयात म्हूण म्हापशेची वेपारी संघटना म्हापशा नगरपालिकेच्या दारार. भाडे वाड परवडची ना म्हूण निदर्शनां. भाडे वाडयल्यार दिसता तेय पसरकार खंय दिसचे ना. आमदार जोशुआन प्रश्न सोडोवपाचे उतर दिल्या उपरांत पसरकार फाटीं सरले. आमदार 12 सुमार येवन आमकां कमिटी कडेन उलोवन तेणें अश्युरन्स दिला की कायद्यान जे प्रमाणे हे करून त्रुटी करून ते फाटीं घेवंक जाय ते हेजेर तो लक्ष घालून प्रॉपर डायरेक्शन दिता म्हणून. म्हणटकूच आमकां विश्वास आसा की ते कमी करतले म्हणून. आनी आयज नाल्यार फाल्यां भितर आमकां कळयतले. त्यामुळे फाल्यां भितर आमकां रिपोर्ट पॉझिटिव्हलीच मेळटलो हें आमकां खबर आसा. आतां तेच्या भायर जर आमकां तरी आमकां जर फटयले अशें जालें जाल्यार आमी सगळे वेपारी परत म्हापसा बंद करपाक फाटीं रावचे ना. आनी ह्या फावटी म्हापशेकार म्हणून आमी फुडें सरतले. कारण हावस टॅक्स आमकां म्हापशा सगळ्यांक लागता. 1528 बाबरान अयोध्येन श्रीरामाचे जल्मस्थानार बांदिल्ले बाबरी मशिदीच्या अध्यायाक 500 वर्सांनी 22 जानेराक पूर्णविराम. भारताचे आराध्य देवताचे जन्मस्थळाचे मुक्तीलढ्यांत 1885 पयली याचिका. 1949 मुर्तीक अयोध्येन सुवात. 1986 पुजेक मेकळीक. 2010 2/3 जमीन आनी निमाणे 2019 पुराय जमनीचो हक्क लामलल्लाक. अयोध्येची लोकचळवळ उबी केली करसेवकांनी. करसेवकांचे कारसेवक जाले. 90चे सुरवेक हजारांनी करसेवकांनी हे खातीर घरदार संवसार जिवाची आहुती दिली. कारसेवकांचे एक एक अणभव स्वता तांच्या तोंडान लोकां मुखार हाडपी ही सिरीज. तेन्ना 1990 जवळ जवळ म्हाका दिसता 6-7 जाणां आमी घरांतलीच येयल्ली. म्हजी काकी आमी भाव, म्हजे चुलत भाव अशें. आनी
भानुदास कवळेकर एक आशिल्लो आमच्या वांगडा, प्रदीप जठार, अशे थोडी नांवां म्हाका याद जातात. आनी अशी आमी तेन्ना एक वेगळीच उमेद आयिल्ली आमकां सगळे कार सेवक वचप म्हणून एक घरान आमच्या अशें वातावरणूच अशें सामकें अशें आनंदाचें कशें जाल्लें. आनी सगळीं जाणां म्हणजे एक एकटो तयार जाता, भाव जाता म्हणसर हांवूय येता. अशी एक म्हणजे एक आमी जणू काय आमी एक हेकाच वता कशी एक तेन्ना भंय बी असो म्हणजे अशें काय नाशिल्लो, म्हणजे एक उमेद कशी आयिल्ली वचपाची. आनी सगळीं जाणां आमी तेन्ना गेलीं मडगांव. आमी आमचीच एक खानावळ आशिल्ली आमच्या म्हणजे म्हज्या आजोबाची. खानावळीन आमी राती जेवली बी आनी चडशी आमी ट्रेनीन. आनी आमकां थंय म्हणजे ट्रेनींतल्यान आमी वचून आमकां झांसीक आमकां हाडयली. म्हणजे झांसीच्या फुडें आमी वचूं शकूना, थंय आमकां हाडयली. मागीर आमी थंय आमकां रावपाची सोय आमची जाली थंय केली. आनी आमकां म्हणजे म्हाका अशी याद जाता मातशी की आमी थंय रावली. थंय असो गोळीबार म्हणजे सगळ्या वाटांनी असो गोळीबार सुद्दां जाला. तेन्ना मातसो असो खंय तरी असो भंय दिसतालो. आनी दुसरें म्हणजे आमचें 1992 दुसरे वर्सा त्या वर्सा तशेंच म्हजें लग्न त्या दिसा 6 डिसेंबर 1992. आनी त्याच दिसाच थंय धाच्या उडयल्लो थंय हांगा अयोध्येन. आनी तेन्ना म्हज्या लग्नाक म्हाका सारकी याद आसा, एके वटेन म्हजें लग्न जाता आनी सगळ्या वाटांनी सगळ्या लोकांनी थंय म्हणजे लग्नाक आयिल्ल्या लोकांनी रामाचो थंय जय जयकार केल्लो, मोठे घोशणा दिल्ल्यो श्री रामचंद्र की जय आनी कितें अशें करून. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.